वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. कशें आहाय? 2 मे. सो कशें आहाय तुमी सगळीं? आमगे हेडसांनी आतां मुगे 2-3 दीस मातशें म्हूण रिलॅक्सींग वयता. हेल्कनूय लेट उठोता आनी हांवूय बेश्टें मागीर थिंग तेजे पयलीं आसोता. 11:30 जालें. आमगे तें घडयाळ मातशें मुखार आहा. तूं म्हणटलें हांव रॉंग टायमींग सांगत तें म्हूण. पूण आयज न्हू आयज चिंतिलां बेकींग डे करपा. हेल्कनागे स्वता हे दिसान सोद्दां म्हाका 4 o'clock 5 o'clock तो उठो तेदो न्हू इवनिंगो म्हाका म्हणटा मामा मेक पिझ्झा. आतां त्या टायमार पिझ्झा कितें करून करूं मेळटा. तेका तें फर्मेंट जावपा जाय, मागीर तें पीठ मोवन दवरपा जाय तितूंक. सो तेका स्वता म्हणटा फाल्यां करतलें न्हू आनी म्हाका बिलकूल हें जायना. म्हणजे सकाळीं म्हाका उडासूं जायना तें करपा म्हणजे तें पीठ बी मोवन दवरपा. आनी काल चिंतलो हें म्हणल्यार काल कितें जालें, काल हॉलिडे, काल बिलकुल बीन घरा आहलोलो आनी काल सगळें आमगेलें लेट कॉमेर्स जालें उठपाचें आनी मातशें लेट जालें सगळें. मागीर रांदपाचें बीन म्हळ्यार मातशें लेट जालें. सो आतां हें आयज चिंतिलां आयज शें करून म्हळ्यार हांव सकाळीं उदासान रावलें आनी इस्ट आनी न्हू मैदा बीन भायर काडून दवरलें सकाळीं. म्हणजे तें फ्रिजी आसत न्हू मातशें रूम टेम्परेचर जाल्यार मातशें बरें पडटा, बेगीन जाता. आनी इस्ट बीन हांवें आतां हें करून दवरलां फर्मेंट जावपाक आयलो हां. तेका अरावंड 10 to 15 minutes लागताय. समज फ्रिजींतून भायर काडून थोंडासो शिरी पडना मागीर तें बेगीन जायना. आनी मातशें न्हू हिटाको दवरपा जाय. आतां मुगे उदक पिवपा उदक तापता न्हू तेजे कुशीन दवरलाय ती मातशें तें घालपाक. सो तें हांवें आतां करून दवरलां आनी हांवें तेकाय सांगिलां हांव पिझ्झा करना पूण हांव मातशें तें ब्रेड पॉकेट्स करता चीज आनी वेजिटेबल घालून. अशें म्हूण हांवें चिंतिलां एक रेसिपी चोयलो हांवें जायत दीस जालें. सो आयज हांवें चिंतिलां चोया पूण कितें करून जाता ती पिशेर करना. पूण तें ब्रेड न्हू बरें जाल्यार हांव तुमकां दाखयतलें, नाजाल्यार हांव तुमकां दाखोवपा ना तें, नाजाल्यार हांव शेअर करपा ना. सो चोया कितें करून वयता तो दीस. आयज हांवें आतां मुगे झाडू बीन मान काडला, एक सायडीन वॉशींग मशीन चालू आहा आनी रांदपा म्हूण तूं म्हाका आयज कोकोनट करी आहा आनी मुगे कालचें इल्लेशें शीत आहा तें पुरो म्हाका एलकनाक आनी दोगांयकूय पुरो आमकां. नुस्तें न्हू हांव सकयल वचोंकूच मेळना म्हाका. आतां हांव चिंतालें वयतो म्हूण आतां ऑलरेडी 11:30 क्रॉस जाली. आतां वचो नाका हे काकी म्हाका लॉक करून वचोंक पडटा देरा, तेका लागून म्हाका बेजार येता. आनी आतां तेचो टायमार सकला वचप म्हणल्यार न्हू सामकें वताचें सामकें धोग आहा सामको वताचो. तेका लागून म्हाका बेजार येता भायर सरोंकू म्हूण. कालूय वचोंकू ना. काल घोडे ती येवूं ना आसली कित्याक काल फर्स्ट मे न्हू घोडे ती येयली ना जाल्यार कोण जाणा. सो आयज चिंतिलां बेकींग डे करपा मुगेलो. आतां हांव कोविडान न्हू कितुलें बेकींग हांवें केलां आसतलें कोविडा टायमार. हांव तुमकां दाखयतां फर्मेंट केलें तें. फर्मेंटेशन कितें करून जालां आसता फुडें आतां जाल्यार फुडें म्हाका स्वता एलकेन वॉट आर डुईंग बाबा. वचून एके फेराको हेडपा कॉमेर्स ना फेराको हेडटा. वाय टेकिंग द आयर्न, डोंट स्पॉइल द आयर्न. आनी न्हू तुमकां दाखयता फर्मेंटेशनाक आयलो तें आतां ऑलरेडी वयर चोल तें. सो आतां हांव पीठ मोडटलें पीठ मोडटा आनी पीठ मोडटा आसतना हालीं तितून हांव इल्लेशें सॉल्ट घालतलें आनी मागीर न्हू हांव तितून दुदान मोडटलें आनी म्हाका व्हडलें दूद घालून मोडटलें. दूद भायरू हां हांवें सकाळ उदक घायलो ना तें. सो हांव आतां मोवन दवरता आनी तें जितून सुबेज उठता न्हू तितून तें बरें फुगोन येता पीठ. आतां आमगे हिंग 3:30 जालें न्हू तें मुगे सायन्साक वता हांव अरावंड म्हाका सद्दां 4 o'clock अशें हांव तें वाचतलें. सो आम गेटींग इनफ टायम. बाबा दॅट्स अ गूड आयर्न एलकन, डोंट स्पॉइल इट. बट वॉट आर डुईंग विथ दॅट? दिस इज नॉट अ ट्रेन. वॉट लुक हियर? या सो एलकन दाखय तुमकां कितें केलें तें. शो वॉट यू डीड. एलकनागे हेर बरो आहा रे बाबा. एशें करून हेडपा जाय आको बुद्धी बी चोवपा शिरी पडना नो. And phone also you must not watch. Baba, look here. Baba, look here. What is that? Look here. Tell him I got hurt. Wait, how you got hurt? Huh? How you got hurt? Tell you. Yeah? Tell you. How you got hurt? I got. How? Oh. एलकना लागून हांवें न्हू कितें स्टार्ट केलां करपा तो खावपा सुद्दां.
सद्दां पिझ्झा कर म्हणटा पूण केदोन करपाचें हुशार म्हण आयज चोया बरें जाल्यार तुमकां हांव शेअर करता मागीर रेसिपी नाजाल्यार तुमी समजपाचें तें सारकें जालें ना म्हूण ओके आनी आतां जालें सारकी 11:45 म्हाका सदां न्हू नुस्तेकांनी फोन करून जाता देखो कितें नुस्तें आहा जाल्यार आनी हाडपा लायक ते मातशें सांगोता सेक्युरिटी को हांडी म्हूण सकून चोयता आनी मागीर मेळटा मातशें उपकान आतां हांव वचून येयलें म्हाका वचून पडलें नुस्तें हाडपा न्हू म्हाका वचून पडलें ती बडायस बसलो हांव म्हाका लागून तुमचो म्हाका व्हरपाक आनी मागीर आसूं देखूय बाडेन वतातल्यान दिसतें त्रास न्हू ताका लागून आतां येना थंय 400 हाडलां दिसतें सगलें म्हणजे सुंगटां हाडलें इंकेर म्हाका 100 लेग सुंगटां ओके आनी बांगडे लेपो आनी कितें बाबा बांगडे लेपो आनी कितें बांगडे हाडले लेपो हाडले साफ करून दिले म्हळ्यार मातशें साफ करपा उरलां बांगडे हाडले थोडेशे आनी हांव नोको कितें म्हणटा ताका हें नुस्तें कितें म्हणटा तुमी सांगात म्हाका सोंडाळे म्हणटा का हांव नोको आतां वॉट यू वॉन्ट बाबा वीच फीश यू वॉन्ट टू ईट नाव वीच फीश यू वॉन्ट नाव बांगडा यू वॉन्ट लेपो यू वॉन्ट वीच वन यू वॉन्ट टेल ना मुगे आयज शीत आहा कोडी आहा बांगडा ओके सो आय जस्ट क्लीन फर्स्ट ओके आतां नुस्तें मातशें धुयता हात न्हू हेल्कन न्हिदलो आहा आनी चिंतलें आतां बेगीन कोण धाडटा सो दाखयता वयर कितें येयना ओके चोय हें न्हू पीठ कितू डबल जालें तें चोय वयर चल म्हणटा न्हू अशें करून डबल जाता पीठ हें म्हाका दिसता जातलें म्हूण आं ब्रेड चोयलें दिसता चोय तुमी हें सामकें वयर चलता न्हू डबल जालो हांव सो आय एम श्योर इट विल बी गूड आनी म्हाका दिसत न्हू आतां हांव कोण कायला बरो मोठो न्हिदलो आसता न्हू मातशें हांवें न्हू तें फिलींग काट कोन्न दवरलो न्हू मातशें एक कॅरट आनी दाखयता तुमकां हांवें न्हू एक कॅरट आनी कितें कातुरलां कॅरट कॅप्सिकम आनी न्हू मोको हें आहलोलें स्प्रींग ऑनियन तो न्हू हांवें अशें करून कट केला बारीक आनी तितून हांवें ऑरेगेनो घायला चिली फ्लेक्स घायलाय आनी सॉल्ट घायला
ताई न्हू मातशें प्री हीट करपाक आयला हांवें आनी तुमी चोयलां आसतलें हांव हेजी रेसिपी बी शेअर करना हालीं बेस दाखयता तुमकां हेजे न्हू हेजी कोथमीर आनी बटर मेल्ट केला आनी हेजी कोथमीर घायला हेजे जायचे आनी ऑर्गेनो बी घालपाक था वयल्यानसान सो हांवें कांय घायलें ना कित्याक ऑर्गेनो हांवें ऑलरेडी ते फिलिंगा भितर घायलो हां आतां हांव बेक कोत्ता येयलें की नोटोच न्ही पयलीं न्हू उठपा येयलो तो म्हाका सदां 4:30 जालें येता आनी हे व्हिडियोचे न्हू हांव तुमकडे सिन्स इट्स अ बेकिंग डे फॉर मी तुमकां खबर आसतली मुगे तें कजन आमगेले कजन मामीगे बर्थडे केक न्हू हांवें त्या व्हिडियोचेर घायलोलें सो ते न्हू अशें करून ऑर्डर घेता आनी शी स्टेज इन वसय आनी ते न्हू अशें करून ऑर्डर बी घेता केकीच्यो फॉर बर्थडेज मागीर डिफरंट टायप्स ऑफ केक्स कोत्ते हांव तुमकां एक न्हू थोडेशे तेगेले फोटोग्राफ्स हांवें ताका सांगलोलें म्हाका धाड म्हूण सो हांव तेगे फोटोग्राफ्स हांवें तुमकां शेअर करतलें आनी तेगे नंबर न्हू हांव तुमकां दिता कळ्ळें तुमकां एन सो हें तें तुमकां कूड आसा जाल्यार मुगेले व्हिडियोचे आसतले मामीगे बर्थडे व्हिडियोचेर आनी तुमकां न्हू तेगे नंबर शेअर करता सकयल स्क्रिनीचेर तुमकां तुमच्यान कोण बॉम्बे रावताय न्हू हिंगा मुंबय कोण रावताय तुमकां तांकां ऑर्डर दिवपा जाता आनी वसय अशें करून बोगले बीन न्हू तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान ताका ऑर्डर करपा जाता केक बट ओन्ली वन थिंग इज दॅट न्हू ताका मातशें इन एडवान्स सांगो पडटा कित्याक ताका काम करता न्हू तें बिजी आसता सो 1 वीक देखून पयलीं ताका सांगलें न्हू तें तुमगे ऑर्डर दिता तुमकां कळ्ळें आनी तें मॅजरमेंट करता डिफरंट ऑर्डर्स घेता ते तुमच्यान ताका कॉन्टेक्ट करपा जाता तुमकां इफ यू आर इंट्रस्टेड आनी तेगे केक्स न्हू अमेझींग केक्स आनी तेगे टेस्ट कितें आतां हांव तुमकां हे ब्रेड न्हू मुगे जाल म्हणटा दाखयता ताका हांव आतां प्री हीट केलां आनी प्री हीट करून हांव ताका दवरतलें अरावंड 15 मिनट्स हांव दवरतलें कित्याक न्हू 50 आतां तें न्हू बरें वयर चडलेचें अशें करून तें फिलींग बोल म्हणटा न्हू आनी एक 5 to 10 मिनट्स तें बंद करून दवरपा जाय तेका तें मागीर वयर चडटा अशें करून आनी तुमी मागीर दाखयता हांव केलें म्हणटरी ओके आनी हांव व्हिडियो हिंगा एंड करता डू लायक शेअर एंड सबस्क्राईब टू माय चॅनल सरिना कुना ब्लॉग्स गोवन इन मुंबई थँक यू एवरी वन एंड गॉड ब्लेस ऑल